रिकवरी जावची आनी ती रिकवरी जायना. त्याच बरोबर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सुद्दां इन्क्लुडेड आहा जे रिकवरी दिवपाक जाय. तर बिचोली म्युन्सिपालिटी कमजोरता जाता की तुमच्या कडेन काय सपोर्ट जातले अशें कितें आज जी मिटिंगेन जालां? आजूच हांव मिटींग अटेंड केली आनी ताचेर पयलीं अरावंड 5 कोटी आमचे रेवन्यू येवपाचो आसा म्हणजे. सो खुबसो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचोच आसा. म्हणजे आमकां रँट म्हणा, हावस टॅक्स येवपाक जाय अरावंड मोर दॅन 2 crore. रँट येवपाक जाय अरावंड 1.73 crores. आनी हे रँट आसा ती सगळी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची. आनी बाकीचे म्हणून 5 कोटी येवपाचे आसा. सो हांव इन्स्ट्रक्ट केला आमच्या CO आनी टॅक्स सुप्रिडंटाक. टॅक्स सुप्रिडंटाची कंप्लेन आसा की ताका 2-3 चार्ज आसा. सो ही इज बीट बिजी. पण तो क्वेश्चन आसूं जायना कित्याक आमचे म्युन्सिपालिटीची सगळीच बजेट आसा 10 कोटीची बजेट आसा टर्न ओवर. आनी 5 कोटी इज अ बीग एमावंट फॉर अस. कित्याक आमकां जर पयशे गावले आनी खुबशे फावटी कितें जाता ते पयशे दुसरे कडेन आसलेले आसतात ते आमकां तितकेच पयशे दितले काय इंट्रस्ट हें कांय ना. वी आर लुजींग ऑन इंट्रस्ट. हो जर पयसो आज आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन आसलो आमी FD केल्यार आमकां इंट्रस्ट गावतलो आसलो आनी त्या इंट्रस्टाचेर आमकां आनीक बरो फायदो जातलो आसलो. सो हांव तांकां कितें सांगलां प्रत्येक डिपार्टमेंटा जेच्या कडेन आसा हांव पर्सनली हांव ते म्हजो नोट बरयता. हांव ऑफिसरा कडेन बरोवया आनी ती जाता तितली आमी रिकवरी करूं. खुबशी रिकवरी आसा IDC डिपार्टमेंटा कडेन. हांव आमच्या COक सांगलां, चेअरपर्सनाक सांगलां आनी टॅक्स सुप्रिडंट तुमी वचून IDCच्या MDक मेळा जाय जाल्यार हांव येता. तो कसो रिकवर जातलो जर कितें तरी एक इशू आसा ते एक बेजीक पयशे दिवंक शकता आनी इंट्रस्ट दिवंक सोदिना. तो कितें आसा तो एकदां सॉर्ट आउट करया ऑफकोर्स विथ द परमिशन ऑफ काउन्सिल आनी वी शूड रिकवर दम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.